आयचे इलेक्शन कशें कितें आनी एकंदरीत हरमलचो तो जो रिजर्व हे जालो म्हणजे इलेक्शन जालें त्याच्या फाटलें कारण कितें आसलेलें? नमस्कार. आम्ही आसात हरमल पंचायत क्षेत्रांत जे प्रभाग 4 वॉर्ड नंबर 4 हांगसरलो कॅन्डिडेट माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जालो. अपात्र जावपाचें कारण म्हणल्यार CRZचे कायद्यांतर्गत नो डेव्हलपमेंट झोनान तेणी आनी तेच्या फॅमिलीनी काय बांदकामां केल्ली आनी त्या प्रकरणांतल्यान बर्नार्ड फर्नांडीस अपात्र जाला आनी तेच्या जागेर ही आतां आयज इलेक्शन लागला. खरें म्हणजे तेणें ताका 6 वर्सां खातीर बंदी आसा इलेक्शन लडोवपा खातीर आनी तेच्या खातीर तेणें आपल्या मिसेसीक वेलेंटिनो फर्नांडीस हांकां हांगा उबें दवरल्या आनी तेच्या अपोजीट आसा हरमलचे जो त्या आदल्या टायमाचे एक माजी सरपंच आनी सबी फर्नांडीस हाचे चेडो प्रजॉय फर्नांडीस हो इलेक्शनाक उबो आसा. गेले एक 4 ते 5 दिसाचो एक आढावो जर घेतलो जाल्यार दोनूय कॅन्डिडेट आपूण जिखतलो अशें सांगतात, परंतु CRZच्या बाबतीन बर्नार्ड फर्नांडीसा कडल्यान गिरकरवाड ह्या प्रभागातले कितलेशेच कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट काय कारणा खातीर बंद पडले, ताचेर कारवाई करची पडली. ताच्या खातीर त्या प्रभागातले काय नाराजी बर्नार्ड फर्नांडीसाक जावं शकता आनी ताच्या खातीर दांडो हो भाग बर्नार्डाचो एक बालेकिल्लो कसो ते भाग आनी इतर काय तेजे नातेवाईक मेळून तो बरी फायट दिवं शकता. परंतु अंदाज जर घेतलो जाल्यार नाराजी ताका खूब भोंवतली आनी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार अजित आरोलकर हांचोय प्रजॉय फर्नांडीसाक बरो तेंको आसा. तेणें काय दीस आपले आपण प्रचारांत भाग घेतला, त्याची मिसेसीनूय भाग घेतला. ताच्या खातीर ह्या घडयेक प्रजॉय फर्नांडीस हो किंचित आघाडी घेतलो अशें दिसता. परंतु मतदाराच्या मनात नेमकें कितें आसा हे सोमवारा 4 तारखेर सिद्ध जाता. टोटल वोटींग कितले आसात आनी तातूंत लेडीज आनी जेंट्स अशें कितें? वॉर्डांत सादारण 580-90 सुमार वोट्स आसात आनी इक्वल डिस्ट्रिब्युशन सादारण आसा मेल एंड फिमेल. आनी आतां मेरेन खूब स्लो वोटींग आसा. उणें 25% वोटींग जाल्लें आसा आनी एक्सपेक्टींग आमी 70-75% सान मेरेन जातली अशें दिसता, कारण पावसाची शक्यता चालू आसा. पावसूय पडटा आयज आनी एकंदरीत ह्या पावसाच्या हातून जे मतदार जे आसात ते येतले अशें दिसता तुमकां? हय, सहसा पंचायत लेवलीचे जे मतदान जाता ते 80% कडेन पावता सदांच. कित्याक तांचे पर्सनल कॉन्ट्रॅक्ट्स आसतात आनी तांचो इंट्रस्ट आसता मतदारांचो की आमचो कॅन्डिडेट येवचो म्हणून. ताच्या खातीर 75% वोटींग जातले असो सान मेरेन अंदाज आसा.